फुडाऱ्यांच्यो मिडिया परिशदो जाल्यार काँग्रेस बीजेपीचे कार्यकर्ते एकामेका आड रस्त्यार. पणजे काँग्रेस हावजा लागसार धरण्याक बशिल्ल्या बीजेपी वाल्या मुखार सांजे काँग्रेसीन समोरासमोर चॅलेंज दिवन हो प्रसंग हाडलो. विनय तेंडुलकराक लज दिसपाक जाय. काँग्रेसाच्यो बायल्यो प्रेस आशिल्ले. काँग्रेसाची एक बायल आरती घेवन आशिल्ली, दुसरी बायल बुके घेवन आशिल्ली, तिसरी बायल पेडे घेवन आशिल्ली, चौथी बायल सामुसा घेवन आशिल्ली. बॅनरा सकल आमी उबी रावले. हे विनय तेंडुलकर म्हाका उतरां येनात वेदर ही इज अ एमपी और इलिटरेट एमपी. He is the man who took the tart of samosa आणि बायलाच्या तोंडार उडयल्ले आसा. This female, there was samosa stone on face. Her one ear is missing. Her hair was pulled like this. आजेर काढले आणि रोमानोचेर पळय कॉटर बाटली मारली. एडगराचेर पळय फातर मारले. थोडे बेवडो आशिल्ले पिवन आयले रॅलीक. This is BJP culture. This is BJP culture. When I stood on the car and said Rahul Gandhi Zindabad, Congress Party Zindabad, these slippers and these sandals were thrown on us. लोकशाही मार्गान आम्ही परमिशन घेऊन मोर्चा काढलेलो आणि काँग्रेसवाले काय नासतना येतात आणि आमचो मोर्चा आडोवपाचो प्रयत्न करता. आमच्या पक्षाच्या नांवान घोशणा दितात. आमकां थंय सामोसा दिवपाची कसले तरी दुशीत सामोसा कुसलेले सामोसा आमकां खावपाचो प्रयत्न करता. हे खंयचीच राजकीय पक्ष म्हाका दिसता हें अशें करचो ना. दुसरो पार्टीचो मोर्चा आसल्यार आमी केन्ना आमचे कडेन सुद्दां मोर्चा केले आमी ऑफिसांतल्यान पळयतात. पूण आमी हांगसरल्यान कितें चप्पल मारली, खंयचे सोऱ्याचे कॉटर मारले, सामोसा हें दिनात. हेजो आमी निशेध करता. राफाल डिलाचेर काँग्रेस आनी बीजेपीचो सध्या वता थंय एकामेकांचेर कावंटर एटॅक. राफालाचेर काँग्रेस लोकांक पिशी करता म्हूण बीजेपीन 2 दिसांत गोंय धरून देशभर 60-70 पत्रकार परिशदो घेतल्यो. ताका जाप दिवंक काँग्रेसीचो ज्येश्ठ फुडारी जयपाल रेड्डी शुक्रारा गोंयांत. Mr. Manohar Parrikar may have been guided by two factors. One is he didn't want to harm the prospects of his party by telling the ugly truth about the Prime Minister. Secondly, Prime Minister can relieve him of his chiefship. After Mr. Manohar Parrikar has an axe to grind. Who has a bigger axe to grind than Manohar Parrikar? He is not well. We wish him well. So in a way, they are blackmailing each other. Bureau Report, Prudent.